येवकार हांव जवाहर सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. लीगल मेट्रोलॉजीची परवरी गॅस सिलेंडरांच्या गुदामाचेर धाड. 55 सिलेंडरांमदले 33 सिलेंडर कमी वजनाचे. अधिकाऱ्यांक गॅस चोरयेचो दुबाव. 20 ऑक्टोबराक भारतात 2141 नवे कोरोना दुयेंती. राष्ट्रीय आंकडो पावला 4.5 कोटींचेर. ॲक्टिव्ह पेशंटांचो आंकडो पावला 25,510 चेर. ह्या सप्तकात पावसान लायली हजेरी, पूण दिवाळे कडेन वातावरण उरूं येता सुकें, सांगता हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दवर्ली दिकरपाली कोयराच्या दोंगरा खाला घुसमट्टा. दर दिसा कोयर एकठांय करतात. जागर चल्ला तरी काही लोक रातच्या वेळार कोयर उडयतातच. उपरांत रस्त्यात सुणी, शेतात कोयर उडून व्हरतात. थळाव्या शेतकारांक त्रास सोंसचे पडटात. दवर्ल्याचे स्थलांतरीत लोकच हेका जबाबदार अशें सत्ताधारी आनी थळाव्यांचे मत. पळयात. आज तुम्ही पळयतात जे दवर्ली वाठारांतलो हो एक जागो, हो मिनी सनसोड म्हणल्यार जाता. हांगा इतली गार्बेज उडयले कडेन आसा की सांगपाची न्हय. हांगा तोंडाक बांदून वचपा पडटा, इतलो वास येता. पूण हेजेर आजुनी कोण कांय पळयना. गार्बेजी खातीर जगभर हांगा त्रास जाले कडेन आसात. पूण खंय तरी लोकांनी जर आपणे जावन जर ते भशेन जर हें करून दवरलें जाल्यार हांगा खंय तरी ह्या गार्बेजीचो प्रश्न सुट्टलो. ना जाल्यार बरी आमी भुरग्यांक आमची बरी टॅक्नॉलॉजी दिली आनी आपुणूच हाडून जर अशें करून जर गार्बेज रस्त्या कुशीक पिशव्यां भरून उडयली तर मागीर कितें. फक्त इतलेंच की आमी ह्यो डिसिजीस ज्यो आसात ह्यो नवी तयार करतात आनी हेज्याच खातीर ह्यो डिसिजीस वाडटात. लोक बरना जातात ते हेजे खातीर. हांगा खंय तरी पळोवपाची गरज आसा. स्थानीक पंचायत जी आसा हेणी पळोवपाची गरज आसा. तेणी हांगा पळोवपा जाय, लक्ष दिवपा जाय. आनी जे पळय लास्ट टायम हायकोर्टान एक तांकां ऑर्डर दिल्ली की तुमी तुमची गार्बेजीची सायट दाखया म्हणून, ती खंय तरी दाखोवन हांगा ह्या गार्बेजीचो प्रश्न सुटाव करपा जाय. ना जाल्यार हांगा खंय तरी रोगराई पसरतली. हेजे खातीर लोकय मागतात. लोक हांगा उलोवपाक तयार ना, पूण लोक मागतात की पंचायतीन हेजेर इनिशिएट घेवची म्हणून. आमचे त्याचा वास माता गाण्यात मुरे आनी आमगे भुरग्यां देखून ते दुयेंसात मुरे. आनी अशें करून हुंकली बी मान सामकी आनी सामके हे साऱ्यान येतात न्हू. केदो चड आसा येता. राती हाडून उडयतात. रातीचे हाडून उडयताय मरे. आतां ते पोऱ्यो थिंगा येयलो तो सांगतालो आपूण हें बसयत म्हणून कॅमेरा म्हळ्यार आज पासून त्याने कॅमेरा बसयलो ना. आतां तो पयली वोटिंगा येयलो पंचायतीच्या आनी आतां ती वोटिंगा येयल्या तागलो मनीस खंय. गार्बेज तुमगे उडयता पळय सायडीक, तुमकां कितें त्रास जाता. आतां आमी येपार रोयताय न्ही हिंगा, मागीर तो आमगे सगळो पेड्यार जायना. ती सुणी बी ये न्हू. चोय राती सांग गाणे मारताय सारक्यो. ह्या लोक हाडून उडयता. सगळे लोक कचरो उडयताय न्ही हो हिंगा हाडून. आनी मागीर तुमगे शेतां त्रास जाता रोवपाक. सगळें आतां आमगे तो येपार रोयला ती मागीर सुणी पेड्यार करताय मागीर. हे गार्बेजी कितें सोल्युशन मेळना तुमकां. पळय आमी मरे डेली आमचे कलेक्शन करपा भुरगे आसता. आमी ड्राय करता. तोरी आसतना लोक रातचे हाडून रोडा सायडीन उडयता. पळय आमी गेलच्या टायमा आमी आशिल्ले लास्ट बॉडी तेन्ना पासून आमी सेक्युरिटी दवरले. सेक्युरिटी दवरून आमी लोकांक वॉच करताले. खूब जाण कितें करता सेक्युरिटी वयतरी मागीर 5 तशें हाडून उडयता. कळ्ळें तुका. पूण हे सगळें रातीन जाता. रातचें जाता. सेग्रिगेट करून आमचे लोक आमचे शेतकार आहा ते भाव आपली वेट आहा ती एक खोंड मारून मागीर ती शेतांक यूज करता. भायली चड आमचे रेंटेड आसा न्हू ते रातचे हाडून उडयता. आनी इवन आमचे ज्युडिक्शन ना पण दुसऱ्या ज्युडिक्शनाचे पासून हाडून आमचे ज्युडिक्शना उडयता. हेजे खातीर तुमकां त्रास जाता. आमकां त्रास जाता. आनी जाता ते जाता वयल्यान रोड मागीर ते कुत्रे बित्रे येवन ती हाडून रोडार स्प्रेड करता. आनी पोटले हाडून उडयता सारक्यो. बॅग उडयता लोक. पिलोज उडयता ते पन्ने पिलोज आसा ते सुद्धा हाडून पोटली करून उडयता रातचे. गोवा 360 खातीर दवर्ली साकून रमेश नायक रावत. कमी वजनाचे सिलेंडर विकतात ही खबर पातळटकत लीगल मेट्रोलॉजीन गॅस एजन्सींच्या गुदामाचेर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. आयज विभागान परवरीच्या एका गुदामाचेर धाड घातली. तपासल्या उपरांत
वजनाच्या 55 सिलिंडरांमधले 33 सिलिंडर कमी वजनाचे आसात अशें दिसून येयले. अधिकाऱ्यांक गॅस चोरयेचो दुबाव आसा. कांय सिलिंडर सुमार 3 किल कमी वजनाचे मेळ्ळ्यात. या महिन्याचे सुरवेक सालसेताच्या आनी एका गुदावांत कमी वजनाचे सिलिंडर पाविल्ले. लिगल मेट्रोलॉजी विभागान ते जप्त करून कंपनी कडेन स्पश्टीकरणय मागिल्लें. आयज धाड घातल्या उपरांतय पर्वरेच्या गुदावांच्या धनियाक स्पश्टीकरण दिवपाक सांगलां. We have seen because what happened, all the weighing scales, they have to weigh the domestic weighing cylinder आणि लोकांक दिवपाक जाय. पण we have seen that these weighing scales are not verified by them. Unverified weighing scales were used on the vehicle. खरं म्हणल्यार कस्टमराक दिता आसतना ताणी असली स्केलींचेर ते वेट करून दाखोवन दिवंक जाय. पूण ह्योच अनवेरिफायड आशिल्ले आमचे कडेन त्योय आमी सीज केल्या. This is used to transfer the gas. गॅस लायतात आनी दुसरे वटेन हें करप. This tool we have recovered from the vehicle. So ताजेरूय इन्वेस्टिगेशन जातलें. हे एक टूल आसा ताजो जो वाल आसता तो टायट करपाचो तोय टूल आमी वी वॉन्ट टू इन्क्वायर अबाउट दीस वाय दिस टायप ऑफ टूल्स वे आर फावंड इन द वेहिकल. एक्चुली टेर वेट सिलिंडराचेर बरयल्लो आसा आनी ताका 14.2 एड करूंक जाय. एक सिलिंडराचो टेर वेट पळय त्या सिलिंडराचो 15.6 आसा ताका 14.2 एड केलें जाल्यार 29.8 जावं. 14.2 फॉर डोमेस्टीक सिलिंडर्स एंड 19 kgs फॉर कमर्शियल सिलिंडर्स. टेर वेट ताजेर बरयल्लोच आसा. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को चिखली हायवेचेर कांय सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी घातलेल्या स्टॉलांक घेवन वातावरण तापलां. बायलां सांगतात स्टॉलां घालपाची ही चवथी खेप. जाल्यार चिखली पंचायतीच्या सचिवान माटव घातल्या उपरांत हरकत घेतल्या. अशे तरेन आमी स्वयंपूर्ण कशी जातली? बायलांचो थेट मुख्यमंत्र्याक प्रस्न. पळयात हें कोफुसांव. चिखली पंचायतीचो सचिव सांगता जे सुवातेर हे स्टॉल्स घातल्यात थंय कितेंय उबारपाक नेवीची हरकत आसा. कुशीची सुवात कोमुनी दादेची. हायवेचे स्टॉलां घालतली जाल्यार हायवे ऑथॉरिटीची एनओसी जाय. कोणाचीच एनओसी घेनासतना बायलांनी जे स्टॉल घातल्यात ते बेकायदेशीर. आदी आयकुया सचिव अमृत साखळकाराची हरकत. हांगासर हे स्टॉल घातला पूण विदाउट परमिशन फ्रॉम पंचायत. आमकां नेवी कडसून ऑलरेडी पयलींसून ऑब्जेक्शन येत आसा की बाबा हांगासर तुमी कोणाक दवरनाका नाका म्हणून ह्या लायनीन आनी त्या लायनीन भितर. इवन हांव ग्राम सभेक सुद्दां हांव वाचून दाखयलां. म्हणून हांकां हांव काल सुद्दां सांगलें तुमी हांगासर घालनाका म्हणून. तें जबरदस्ती घातल्या तेंच्यांनी. सो हांव तांकां रिक्वेस्ट करपाक येयल्लो बाबा तुमी आयज हांगासर हें करनाका म्हणून स्टॉल करनाका म्हणून. आदल्या सरपंचानय आपले म्हणणे मांडले. तांचेय म्हणणे हो स्वयंपूर्ण जावपा खातीर धडपडटल्या बायलांच्या विरोधातलो निर्णय. सीएमाक विचारूंक सोदता हे स्वयंपूर्ण आमी गोवा करूंक सोदता जाल्यार हे स्वयंपूर्ण हो ही दादागिरी खंय वयता थिंगा दादागिरी चालू आहा. कित्याक ही हो हे पळय पॅन्डल्स पळय आहाय ते आमी इनॉग्रेट केलेले. तितून आमचो एक्स PDO आसलेलो बरो मनीस, आमचो सेक्रेटरी आसलेलो हेल्पफूल कपिल नायक आनी एक गव्हर्मेंटूय ऑफिशियल आसलेलो आनी तेणी प्रॉमीस केलेली एवरी इयर तुमी हो प्रोग्राम आनी ग्रँड उडोवपा जाय म्हणून. ती फोर्सान येवं न्हय तांकां आमी पंचायतीन जागो दिलेलो लास्ट टायम. आतां अशें जाल्लें आहा हिंगा सरपंच ना वो वॉर्ड मेंबर ना कोणू ना सगलो आख्खो रूल दिला सेक्रेटरी कडेन. आणि आता ऐकूया सेल्फ हेल्प ग्रुपातल्या विक्रेत्या बायलांचे म्हणणे. मुख्यमंत्र्यान आमकां आत्मनिर्भर जायात म्हण सांगलां. अशे तरेन पंचायत सचिव जर आडावपाक लागलो जाल्यार कशी जातली आत्मनिर्भर? मुख्यमंत्र्याक जाप विचारतली ती सांगतात. कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडिसानय सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तेंको दिला. तुम्ही सांगता स्वयंपूर्ण जाय म्हणून. ही जर आमी जर स्वयंपूर्ण बायलां जावपाक गेली जाल्यार हे आमकां त्रास कित्याक करता? हे पयलीं आतां 3दा स्टॉल पयलींच आमकां स्टार्टींग BDO सरान आमकां प्रोत्साहन दिल्लें तुमी एक कितें लायव्हलीहूड स्टार्ट करा म्हणून. तेजे सांगण्या वरून आनी BDO सरान आमचो पयलींचो सरपंच आसलेलो तेंचे प्रोत्साहन तेंचे वांगडा मेळून आमी हे सगळे स्टार्ट केल्ले. हे सगळे DRDA आनी आमचे डिपार्टमेंट RDAच्या अंडर सगळे स्टार्ट केल्ले. तेमी सुद्दां माटवाक सुद्दां तेमी आमकां सगळे दिता सपोर्ट. सो 3 फावटी जाले. हे 4थी फावटी आतां पयर 4थीक सुद्दां घातलेले कोणी ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. सेम प्रोसेस आसले. कसली एनओसी सोदूंक ना काय सोदूंक ना काय ना जाल्यार आतांच कित्याक सोदतात ते सगळे सर? आनी हे राती 11:20 माटो घालून जाल्या उपरांत सगळे सांगता की काड म्हणून. 4थी फावट स्टॉल पयले गणेश चतुर्थी घातलो, मागीर दिवाळेक, मागीर क्रिसमसाक, मागीर आतां परत आमी ह्या दिवाळेक घातलो.
आमकां हेज्यान पयलीं केन्नाच हे ऑब्जेक्शन येवंक ना. तेंच्यांनी आमकां बिंदास घालूंक दिलें, केन्ना सांगना. आनी हे आतां नेवीचें नांव सांगतात, नेवीक म्हणटा आमकां कंप्लेंट केल्या. आमकां तो सांगता तुमी रिटर्न, आमी तुमकां दिवंक ना रिटर्न NOC हांगासर घाल म्हणून. पण तेणी कितें, तेणी सुद्दां नेवी कडल्यान रिटर्न घेवंक ना ही कंप्लेंट. ताका सांगलें आमकां कंप्लेंट हाडून दाखय म्हणून नेवीन केल्या जाल्यार. आनी ह्या रोडाचे आनी हे जे हो नॅशनल हायवे न्हू, हे नेवीक कितें लागता? थंयसर नेवीचे आहा, नेवीक सुद्दां हांगासर नेवीच्या मनशांनी हांगा येवंक जाय, बायलांक सांगूंक जाय बाबा आमची अशी ही कंप्लेंट आसा. हे आतां इतले सगळे प्लास्टीक ही गाडी कितकी वर्सां जाली हांगासर आहा, तांकां काय ऑब्जेक्शन ना. तांणी एक एप्लिकेशनूय केलां पंचायताक आस्किंग फॉर अप्रुवल. सो आय थिंक सो द पंचायत सेक्रेटरी हॅज टोल्ड देम वेटिंग फॉर्मल अप्रुवल तुमच्यान घालूंक जायना. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द सेक्रेटरी, हो आमचो लोक, हो खंयसान येवंक ना भायर, कोणाचें ऑब्जेक्शन ना. सो अलाव देम. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरोमा आली. भारतात 20 ऑक्टोबराक 2141 नवे कोरोना दुयेंती सापडल्यात. राष्ट्रीय आंकडो 4.46 कोटी परस चड आसा. मजगतीं एक्टिव्ह पेशंट कमी जावपाक लागल्यात. आतांचो आंकडो 25,510. कितल्याशाच राज्यांनी मात ह्या व्हायरसाचे नवे उपव्हेरियंट सर्फेसिंग करून सल्ले जाहीर केल्यात. पळयात. देशांत आयज 20 जाणांक मरण आयिल्ल्यान बळींचो आंकडो 5.29 लाखांच्या लागीं पावलो. ह्या मरणां मदीं केरळांतल्यान 13 जाणांक मरण आयिल्ल्याचो आस्पाव आसा. मजगतीं कांय राज्यांनी देशांत ओमिक्रॉन व्हेरियंटाचे नवे उपव्हेरियंट मेळपाक लागल्यात. कोरोना व्हायरसाच्या नेटान पातळपी ओमिक्रॉन जातीचे उपव्हेरियंट तयार जावपाक लागिल्ल्यान एका वरिश्ठ भलायकी तज्ञान जतनाय घेवपाचो उलो मारला. आयज 2141 नव्या केशींची नोंद. 25,510 एक्टिव्ह केशी. आयज 20 जाणांक मरण. मंगळारा महाराष्ट्रान ओमिक्रॉनाचो BQ.1 व्हेरियंट आनी ताचे उपरांत भारतांतली पयली XBB केस 2 ओमिक्रॉन उपवंश BJ.1 आनी BA.2.75 हांचे मदलो पुनर्संयोजीत वंश सापडलो, जो वेगान पातळपी व्हेरियंट अशेंय म्हूण वळखतात. मास्क घालपाचो सल्लो दिवपा बरोबरच कोरोना संसर्ग पातळपाचो धोको आशिल्ल्यान हाय रिस्क गटांक आनी जाणट्यांनी भायर वचप टाळचें असो उलो तज्ञांनी मारला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. हर घर नल से जलची घोषणा तशी कुठ्ठाळी घुमल्या, पूण कुठ्ठाळकारांचे उदकाचे हाल जाग्यार घालपाक सरकाराक जमले ना. मजेची गजाल म्हटल्यार PWDच्या एईन उदकाचे हाल चल्लेत हे मान्य केले. अंतर्गत साधन सुविधा सुधारच्यो पडटल्यो अशें सांगलें. जाल्यार सरपंचान परिस्थिती तितली वायट ना अशें सांगत समस्येंतली हवास काडून उडयल्ली. कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोनियो वाझान हातूंत लक्ष घाला. नव्यानूच वेचून आयिल्ली कुठ्ठाळेची ZP मार्सियाना वाज आनी कुठ्ठाळेची सरपंच सेनिया परेरा सयत ताणें PWD अधिकाऱ्यां बरोबर चर्चा केली. नव्यो 3 टाकयो बांदतले. नॉन फंक्शनल वॉटर टँको वापरपाचो यत्न करतले. पोरणी उदका पायपलायनूय जाग्यार घालतले खंय. आयकयात आमदाराक. काल आमचे टँकीर गेलो पळोवपाक. आमचे सोत्रान एक टँक आसा, थिंगा हांव पळोवपाक गेलो. ती टँक म्हाका दिसता आसा बरी. हांवें ताका सांगलां जाता तितले बेगीन जी टँक आसा ती आमची थोडी एरिया तर पावतली, कवर जातली, ती आमी रिस्टोर करपाक हांवें ताका रिक्वेस्ट केला आसा आनी ताणें तो प्रोसेस आतां आपण स्टार्ट करता म्हणून सांगलो. आनी थोडीशी कितें आसा पायपलायन जी रिप्लेसमेंट थोडी आसा ते म्हाका दिसता पयलीं तेणी घातलेली आनी म्हाका दिसता हे फायनान्स डिपार्टमेंट जी ती पेंडींग आसा अशें म्हाका आतां तें इन्फॉर्मेशन दिल्लें. हांव ते CM कडेन वचून हांवें सांगलां कितें स्टेटस कितें आसा तो म्हाका दी म्हणून सांगला आनी हांव तो स्टेटस कितें पळोवन ते म्हाका ऑफिसरान सांगला आपूण दिता म्हणून सांगला. आनी मागीर ते फायनान्सचें कितें पेंडींग उरलां तें हांव CM कडेन विचारून हांव तें सॉल्व करून घेतलो जातलें. कुठ्ठाळेची सरपंच सेनिया पेरेराक उदकाचो हो उणाव पटना. ती म्हणटा एकल्या कोणाची तरी अडचण आसतली, पूण ह्या फुडें कोणाक उदक येना जाल्यार ताणें थळावो पंच वा आमदाराक सांगचें. ते खंय PWD विभागांतल्या अधिकाऱ्या कडेन कोऑर्डिनेट करतले. Sir has stressed is individual complaints जेन्ना येता, sir has questioned them what are the actions that they are going to take. The officials what they have told is तेमी सांगलां की इंडिविज्युअल तेंची नांवां आनी फोन नंबर्स दी, देन द ऑफिसर दे देमसेल्फ आर गोइंग टू कम टू देयर हाउसेस अँड सी द एक्चुअल रिजन. बिकॉज काल एक इन्सिडेंट जालो, आय डोंट वॉन्ट टू मेन्शन द नेम. इतली व्हडलो बोवाड केलो की उदो ना होल विलेजाक उदो ना. गो टू सी
तेगे मिटरा कडेन कितें तरी कचरो कितें तरी एक्युमुलेट जालो आनी इट वॉज ओन्ली हीज हावस दॅट वॉज नॉट गेटिंग द प्रेशर. सो हे भाशेन जावपा जायना की फॉल्सली लोकांक मिसगायड करपा जायना की आख्खे विलेजा ओके समटायम्स वन्स इन अ मंथ ऑर टू समटायम्स हॅपन्स प्रेशर जायना दॅट वी कॅन अंडरस्टँड बट इंडिविज्युअली जर तो आतां सरान ते वॉटर डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरान सांगला इंडिविज्युअली टू गिव अस द नेम्स एंड द नंबर दे आर गोइंग टू कॉन्टॅक्ट देम. सो हांव मागतलें सगळे विलेजांताय तुमचे पंचा कडेन ओ तुमचे कोण ऑफिसर वॉट टू द सर्स ऑफिसान तुम्ही तुमचं फोन करून इन्फॉर्म केलें की तुमकां उदो येना सो दॅट द पंचीस ऑर द MLA's ऑफिस कॅन कोऑर्डिनेट विथ द डिपार्टमेंट. मजेची गजाल म्हळ्यार सरपंचाच्याच फुड्यांत थळाव्या PWD विभागाचो AE विश्वंभर भेंडेन ह्या वाठारांत उदकाचो उणाव आसा हें मान्य केलें. इतलेंच न्ही जाल्यार घरां वाडत चल्ल्यांत तश्यो मुळाव्यो साधन सुविधाय वाडोवच्यो पडटल्यो. दोंगराचेर येवपी घरांक जाल्यार टांकयो उबारल्यो ना जाल्यार उदकूय पावचें ना हेंय ताणें सांगलें. तळाई मातशी हिली एरिया आसा पळय थोडी पॉकेटां आसा ज्या जाग्यार केन्ना केन्ना उदकाचो इशू जाता आनी पूण आज आमी जी मिटींग घेतिल्ली ती ताजेर आमी सगळेच पॉयंट डिस्कस केल्या कितें इम्प्रुवमेंट करपाक जाता आनी थोडी प्रपोजल आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक धाडिल्ली आसा ती सरान सांगलां आपूण फॉलोअप करून पास करून घेवन येता म्हणून. ताजे बारीक 5 स्पॉट्स आमी आयडेंटिफाय केल्या ज्या जाग्यार टाकी जर घाल्यो जाल्यार खुबसो इम्प्रुवमेंट जावपाक शकता. आतां आमचें सप्लाय इज लिमिटेड फॉर 6 to 7 hours. सो ह्यो टँक घालून तातूंतल्यान स्टोरेज करून लोकांक फॉर मोर आवर्स इवन सम एरियाज वी कॅन इवन गो फॉर 24/7. सो तें एक प्रपोजल आमी डिस्कस केल्लें आसा. आनी जी ओल्ड नवी प्रपोजल आमी केलां ती जर जालें कित्याक विलेज इज ग्रोईंग म्हणजे कम्पेर्ड टू म्हणजे बाकीचो गोवा पळयलें जाल्यार आय थिंक सांकवाळ आनी दाबोली दीस 2 areas आर ग्रोईंग लायक एनीथींग आनी किपींग विथ द पेस आमी वी हॅव टू इन्क्रीज अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. सो त्या दृश्टीन आमी आज इन डिटेल प्रत्येक पॉयंटाचेर डिस्कस केलां. देर इज वन टँक सरान सांगलां की ते तुमी प्रत्येक म्हणजे वीच इज नॉट इन यूज बिकॉज इट वॉज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड अंडर ओपा सिस्टम. मागीर साळावलीचें उदक जातकीर आनी हायवे जातकीर ती टँक बंद पडल्या सो ती कमिशन करपाची ताणें रिक्वेस्ट केलां तें आमी घेतलें. सो अशे खुबशे पॉयंट डिस्कस केले आनी पूण जी थोडी आतां घरां येता ती दोंगराची येता सो विदावट कंस्ट्रक्टींग टँक्स त्या दोंगरा वयल्या घरांक आमकां उदक दिवपाक मेळपाना. सो त्याय दृश्टीन सगळे पॉयंटाचेर डिस्कशन जालें. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. खेलो इंडिया युवा खेळांची 5वी आवृत्ती 31 जानेवारी सावन सुरू जातली. मध्य प्रदेशातल्या 8 शारांनी खेळ जावपाचे आसात. या खेळात पहिलेच खेपे वॉटर स्पोर्ट्स जातले. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान बिरेस्तारा सांगले. पळयात. दायजांनी भरिल्ल्या मध्य प्रदेशातल्या 8 शारांनी भोपाळ, इंदोर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपूर, मंडला, खरगोण आणि बालाघाट ह्या शारांनी हे खेळ जातले. जाल्यार दिल्लीत सायकल सर्ती जातल्यो. ह्या खेळात रोविंग, कॅनोईंग, कॅनो स्लालम, कँगिंग असे 27 विशय आसतले जांचो पयलेच खेपे ह्या खेळात आस्पाव जातलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. ह्या सप्तकात सेगीत पावस झडलो पूण दिवाळे कडेन वातावरण सुकें उरूं येता. हवामान विभागाचो अदमास सांगता 22 तारखे उपरांत सुकें पडपाक लागतले. चडावत तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव जातलो म्हणून वातावरण थंड उरतलें. फाटल्या सप्तका परस शुक्रारा हवामान सुकें उरतलें. कांय वाठारांनी गडगड जोगलां नेटाच्या वाऱ्या सयत पावस झडटलो. मळबार दाटिल्लीं कुपां दनपार मेरेन नितळ जावन चडावत तापमान 24 डिग्री जातलें जाल्यार सांजे वेळार उणें तापमान 24 डिग्री जातलें. अरबी दर्यांत हवामान शांत जाल्ल्यान बोट दर्याक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 23-24 वेर हवामान सुकें. शुक्रारा राज्यांत गडगड. शुक्रारा चडावत आनी उणें तापमान 32 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट दर्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत आयकपाक गोंयकारांचो बुलंद आवाज. गोवा 365 मोग आसचो.